तसं तुम्ही रिजनलिस्टीक असो एक शब्द वापरलो. हांव रिजनल म्हणटा किंवा रिजनलिस्टीक सुद्दां. गोंयची हिस्ट्री रिजनल पार्टींतल्यानूच सुरू जाल्ली आसा. एमजीपी म्हणा, यूजीडीपी म्हणा. आनी जेन्ना ओपिनियन पोला वेळार सुद्दां यूजीडीपीचो कितलो वांटो आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर आसा. सो त्यो ज्यो हिरोज आसा त्या टायमा वयले आनी तो फक्त जॅक सिकेरा जांच्यांनी हे खूब नीव घातले इतल्याचेरूच ना जाल्यार खुबशे आनीक आसा जे व्यक्ती अजुनूय हयात आसा तेंच्यांनी पळयला काम केल्ले आशिल्ले. सो तांचो एक सन्मान करप आशिल्लो पळय तो आयज जायना. तुमच्या वाटेंतल्यान कितें प्रयत्न तुमी? आमी आमचे जे ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून हांवें केलो हांव सरकारान येतकच थंय आमचे एक तकलेन आहा की हे सगळे जे लोक आनी आमी तेन्ना फक्त दोतोर जॅक सिकेरीचीच फॅमिली काडून तांचो सन्मान करूंक ना. आमी एराज्म सिकेर, उल्हास भुंयाव, रविंद्र केळेकार, उदय भेंब्रो, चंद्रकांत केणी, शंकर बाणारी, सगळे जे कोण आहा, नरसिंह नायक, जे कोण सांगता तूं एनयूपी मॅन, जे कोण आशिल्ले तांची नांवां जे प्रॉमिनंट आशिल्ले तांचे फॅमिलीक आपूण आमी ऑनर केलें. ताजे मागीर म्हजे तकलेन आशिल्लें की एक आमी एक मेमोरियल करतले. जो मेमोरियल असो आसपाक जाय की इट शूड बी स्मार्ट. इट शूड नॉट बी ओन्ली अ मेमोरियल आज थडगी आनी कितले पुतळे कितले बांदूंक लागलेले ताजो अर्थ ना. भुरग्यांक ताजें कळूंक जाय की बाबा हें कितें आशिल्लें. सो म्हजो एक तकलेन आहा की ह्या ओपिनियन पोल स्क्वेअराचेरूच खंय तरी एक आमच्या अस्मिताय दिसाचो इतिहास कितें इन शॉर्ट फॉर द यंगर जनरेशन हुज अटेन्शन स्पॅन इज द स्पॅन ऑफ अ रील, इंस्टाग्राम रील ना इंस्टाग्राम पोस्ट तितलेंच स्पॅन आहा हाजे भुरग्यांचें. चड व्हडलें तुजें येदी व्हडली बरड कथा वाचपाक कोणाक पासियेंस ना. सो तितलें शॉर्ट करून हो इतिहास आमी समरायज करून ह्या फॅमिलीनी आनी ह्या लिडरांनी जें कितें सॅक्रिफायस केलां तांकां ऑनर करपा खातीर एक कितें तरी बरो मेमोरियल करूंक जाय. आय थिंक दीस फ्रॉम दीस ओपिनियन पोल डे टू द नेक्स्ट वी वील क्रिएट दीस मेमोरियल एंड फॉर वीच वी वील टेक सजेशन फ्रॉम द पीपल. कशें जावप तें इट हॅज टू बी स्मार्ट. कित्याक एक करूं येता बरो दिसता तो पूण हे सगळ्या लोकांची नांवां येवंक जाय, इन्फॉर्मेशन लोकांक इन्फॉर्मेशन येवंक जाय आनी इट शूड बी इन शॉर्ट आनी इट शूड नॉट बी अ बीग थिंग. खूब व्हड जातकच लोक वाचूंक वचना आतां. एटेन्शन स्पॅनाचो इश्यू जाल्लो आनी गोंय जें इमर्जींग गोवा जें आहा तातूंत वी आर स्टील अ यंग स्टेट. दे से इन द नेक्स्ट इलेक्शन 55% of Goa is going to be less than 45 years of age.